प्रितीच्या भावा भगिनी नोवेनाच्या 8व्या दिसाक आमचो विषय आसा कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावन बोरवेशान जिविताची यात्रा करूया. आयचो दीस पिडेवंता पासून वेगळिला. पाद्राग्नेलान सुपुल्लोच आसतना ताचे आवय सवे पिडेवंताचे कोश्ट आनी दुखी पळयल्यात आनी दूख अनुभवला. ताचे कालीस पिडेवंता सवे सदांच ओडटाले देखून दुखेस्त मायेची बोगती ताच्या काळजान रिगून आसली. फिरगोजांनी वावुरतना पिडेवंतांक आनी कोश्ट भोगतात तांकां आत्मीक गोटाय आनी बोल दितालो. आमच्या जिवितान पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता, बोरमासो शेलमळ जाता, देवाक शिंता आनी निराशीपणान जियेता. जेजून आपल्या जिवितान आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या कुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोश्ट मरण सोसून तो पुनर्जीवन जालो. जेजूच्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणान आमकांय वांटो आसा. कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावली जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवंतूय जातल्या. सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टा दुखींनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून गोटाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागूया. Beloved brothers and sisters, on the 8th day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, united with Christ in sufferings. We dedicate this day to the suffering humanity. Venerable Agnello, having witnessed the suffering of his own mother in his childhood, had deep empathy for the sick and the suffering. The devotion to Our Lady of Sorrows was deeply ingrained in his heart. In our lives, when pain and illness come, we become afraid, we worry, we complain to God, and we live in despair. Jesus faced the sufferings in his life with patience, was nailed to the cross, died, and rose in triumph again. We have a share in Jesus' suffering, death, and resurrection. If we remain united with Jesus in our sufferings, we too will rise with him. We pray that all those suffering may fix their gaze on Jesus' cross and find strength. ह्या मिसाची इंतेसावा
देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता रेमंड पेरेरा पोंबुरपा. मागलोले सगळे उपकार फावो जाले म्हूण देवाक दिनवासता एंड्रू मिनेझीस आनी फॅमिल पोरवोरी. जॉयलन टॅरन आनी एल बरी भलायकी मागता आल्फ्रेड फेर्नांदीस वास्को. बाबा लुकास लोबो हिच्या पयल्या जल्मा दिसा देवाचो आशिर्वाद मागता इवेत लोबो कलांगूट. भुरग्याच्या देणे मागता फ्रांसिस्को आनी आंद्रेज रॉड्रिगीस बाती. दिनवासनेचे मीस भेटयता मांदार दंड आनी फामील गोवा वेल्या. ऑड्री हाका बरी भलायकी आनी पेकोवणी मागता ताची आवय बापूय सारजोरा. कोलेतावन पिलार सोस्तेचे नॉविसीस तांच्या नॉविस मास्टरा सांगाता ह्या मिसांत भाग घेतात. तांच्या पाद्रीपणाचे आकारणे पासत आमी मागुया. सोगली उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया. सुरवातीक कॅन घेवया 824 पेज 12. 824 पेज 12. Sokustani sotatuka, uskiakoti sotatuka, usharpona sotatuka, sokleskoni sotatuka, sokustani sotatuka, uskiakoti sotatuka, Sharpona sotatuka, sokleskore sotatuka, tisa faturu detara, kalzale utka sota, aicha disa cesur kuzo, tuka storia nevenoita. Sokustani sotatuka, uskiakoti sotatuka, kusharpona sotatuka, sokleskore sotatuka, sokustani sotatuka, uskiakoti sotatuka, Sharpona sotatuka, sokleskore sotatuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मान्यवोन तागनेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय कोस्टांनी जेजूक एकवटून रावून बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयचो दीस पिडेवंतां पासत भेटयला. आमच्या जिवितांत पिडा कोस्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता. बोरवोसो शेळमळो जाता. देवाक शिंटाव आनी निराशीपणान जियेताव. जेजून आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोस्टाक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या कुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोस्ट मरण सोसून तो पुनर्जिवन जालो. जेजूच्या कोस्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणांत आमकां वांटो आसा. कोस्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावलीं जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जिवंतूय जातल्या. सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोस्टां दुखांनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया.
आनी ह्या मिसा बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसणे मागुया. दूख धरून आमची पातकांची आमी बरोबर मागणी करुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून अंतरा उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासवाक मागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर बोलीश देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचे मोत आमकां उगडून दाखयले. पिडेन आनी कोश्टोल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थन आयक. दुखीन आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपलें कोश्ट भेटूंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजाज प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. आमी आयकला ते कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्पराचे बोळ कोणाक कोळीत जाला. आमचे मुखार मुळांतलो उपजोल्या फात्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डे जमणींतल्या पाला सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोळूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगतलो. जांचे मुखार आमी तोंड धापता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करता, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंताल्या. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर कास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवच्याक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आव तो जिवंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शाटी पावतली.
ताच्या ओतम्याच्या वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवंक तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कुश्टा दोगदा वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाचे उतरांक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोरा मोजे मागणे आयकून घे. मोजो ओलो तुज्या कानार पडून दी. परतून म्हणुया. सर्वेस्पोरा मोजे मागणे आयकून घे. मोजो ओलो तुज्या कानार पडून दी. सर्वेस्पोरा मोजे मागणे आयकून घे. मोजो ओलो तुज्या कानार पडून दी. मोज्या आकांत्याच्या वेळार तुजे तोंड लिपू नाका. मोजे विनोविनेक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका पाव. जबाब. सर्वेस्पोरा मोजे मागणे आयकून घे. मोजो ओलो तुज्या कानार पडून दी. मोजे बोल मोदेच विरून गेले. सांग म्हाका कितले दीस उजून म्हाका उरल्यांत. तूं सासणाच्या सासणाक तोखताय तोर मोज्या आवकाचे दीस बोरचे आदींच म्हजो जीव काडूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोरा मोजे मागणे आयकून घे. मोजो ओलो तुज्या कानार पडून दी. जोल्मुंची आसा ते नवे पिळकेन सर्वेस्पोराची स्तुती करचे खातीर युगांच्या युगांत हे सगळें बरयलोले आसून दी. आपल्या उत्सपोवीत तिकानांत हांव सर्वेस्पोरान उदक घालो. स्वर्गार थांव पृथ्वीचेर ताणें दोयाल नोदर घाली. कोयदियांचे रोदन ताणें आयकोले आनी मरणाचे फोमोन पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सर्वेस्पोरा मोजे मागणे आयकून घे. मोजो ओलो तुज्या कानार पडून दी. शुवर्तमान सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोरा zoy zoy. सर्वेस्पोरा zoy zoy. सर्वेस्पोरा zoy सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोरा zoy zoy. ताणें आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पोरा zoy zoy. सर्वेस्पोरा zoy zoy. सर्वेस्पोरा zoy सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोरा zoy zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून मुळें सोगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती मोजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. मोजें जू तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात. कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर मोजें जू सोंपें आनी हळू मोजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताय प्रितीच्या बाबा बोरिनो, जरी तर आमी आमच्याच घोराब्यांत आनी आमच्या घोराब्यांत आसलोल्या आवय बापायंचेर नदर मारल्यार आमकां जायतें शिकोंक मेळटा. आमची आवय बापूय तांकां एक हेतू आसा आनी तो हेतू म्हणल्यार आपल्या भुरग्यांची वाड जावं भुरग्यांचें आनी आपल्या कुटुंबाचें पोट भरूंक. आनी ह्या हेतूक लागून तीं जायतीं कोश्ट त्रास काडटात. आनी जेन्ना हो हेतू तांच्या मनांत आसता
तेन्ना आनीकूच आनी ओदीकूच ती आनीक कॉस्ट करूंक ती फुडें सरतात, कारण तांकां जाय तांच्या कुटुंबाचें तांच्या भुरग्यांचें बरेंपण. तशेंच प्रितीच्या इश्टानो, जेजूनय जायते कॉस्ट सोंसले, जायते त्रास आनी शेकी ताका मरण फावो जालें आनी सगलें ताणें सोंसलें कित्या पासत ताच्याय मनांत तो एक हेतू आसलेलो आनी तो हेतू म्हणल्यार तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत आमकां सोडवण दिवच्याक. ताणें आपलें जिवीत कोरचिलें आमी एक नवें जिवीत जिवच्याक. जें परी आवय बापूय आपल्याकूच उणें करून आपल्या भुरग्यांक फावो करतात, गरज तें दितात, तेच भशेन जेजून आपलें जिवीत आमा सोमेस्तां पासत कोरचिलें आमकां एक नवें जिवीत दिवच्याक. आनी आमी जेन्ना हो हेतू आमच्या मनांत आसतात तेन्ना आमकां दिसपट्टे आमचे कुरीस, दिसपट्टे आमचे त्रास घेवंक आमकां सोंपेपण भोगता. आनी आमी सगलीं जाणां जेन्ना आमी कितें वायट करता ताचो आमकां वायटूच परिणाम मेळटा. पूण जेन्ना आमी कांयच कोणाक वायट करिनासतना, निरअपराधी आसतना, इनोसंट आसतना आमकां जायते घोडे वायट त्रास येतात. आमी घोडे हें कांयच मागूंक ना वायट, पूण तरी पूण आमचेर त्रास येतात. असले वेळार आमचें चिंतप कशें गाय. जायते फावटी आमचेर दुयेंस जावं आमचें लुकसाण, जायते असले अडचण्यांक आमी सांपडटा. ह्या वेळार आमचें मन रोखडेंच वायटाक सांपडटा. जे परी इजेकियल प्रवाद्यांत आमकां मेळटा तो अशें म्हणटा, पुर्वजांनी तोरण्यो धाक्यो तांणी केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत शिणशिणटाले. म्हणचे घोडे पुर्वजांनी पातोक केलोलें ताचे कोस्ट घोडे आमी भोगता, असलें आमचें चिंतप जाता. पूण प्रितीच्या भाव भयणो अशें न्हय. देव आमच्या सगल्यांचो मोग करता. जोण एकल्याच्या पातकाची जोटी आमी दिवची पडटली. जे परी आमी वावर कोत्ता बरें केल्यार आमकां देव बरें फावो करतलो. ह्या संवसारान न्हय नाजाल्यार आमकां ताच्या स्वर्गीच्या राज्यांत तो आमकां फावो करतलो. आनी हेंच सगलीं चिंतना जेन्ना आमचेर कोस त्रास येता, हें कशें आमी घेवचें तें आमकां आयचीं वाचपां आनी आयचो विशय आमकां शिकयता. पयलें म्हणल्यार प्रितीच्या इश्टानो, देवाची चिंतना मनशाची चिंतना न्हय, ना म्हूण देवाच्यो वाटो मनशाच्यो वाटो न्हय. देवाचे गूट देवूच जाणा. आनी आमी जे आमी देवाची सेवक कशीं आमी ताची जाणवाय आमकां आपणायता, थोडें भोव आमकां देव ताची जाणवाय आमकां फावो करता. आनी देव आमकां सगल्यांचो तो मोग करता. आनी जे परी जेरेमायाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, देवाक आमचे सवयक येवजण आसा आमच्या बऱ्या पासत, ना आमचें निसणटण वायट जालेलें देवाक नाका, पूण आमकां आमचें बरेंपण देव आशेता आनी आवडेता. दुसरें म्हणल्यार जें आमकां म्हणण्या ह्या प्रोवर्ब्स ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, एक बापूय आपल्या मोगाळ पुताक कास्त लायता ताचे मदें शिस्त हाडूंक, तेच परी सर्वेस्परूय आपल्या भुरग्यां सवें अशेंच वागता. जायते फावटी आमकां शिस्तीन हाडूंक थोडो खास्त आमकां पडटा आनी तें आमी बरें नोदरेन ह्या नोदरेन आमी घेवचें. तिसरें म्हणटात तें आमकां जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतूय सांगतात, म्हजें जू घेयात. आमी जाणां शेतांत शेतकामती वावर करता आसतना, जोत घालता आसतना दोग बैलांची गरज पडटा. फकत एकूच बैल वा एकूच गाय आसा जाल्यार तें जू खूब जोड जाता, ताच्यान फुडें वचोंक जायना. तशेंच आमच्या जिवितांत जेन्ना कोस्ट त्रास येतात, हें जू चड जोड जाता तेन्ना आमी एकटींच घेवची न्हय, पूण आमच्या सांगाता कोणाक तरी आमी घेवंक जाय. आनी कोण तो जेजू परस आनी कोणूच बरो ना. तर आमी आमच्या ह्या कोस्टा त्रासान जेजूक आमचो सांगाती करूंक जाय. आनी हेच विशय आयज आमी नियाळ करता. आमच्या कोस्टान वेळार आमी जेजूक एकवटूंक आनी बोरवाश्यान आमी जिवंक. तर ह्या आमच्या कोस्टा वेळार आमचो बरो सांगाती कोण? आमचो बरो आनी खरो विस्वाशी सांगाती सदांच आमच्या सांगाता रावतलो तो म्हणटात तो जेजू. आनी चवथें ह्याच शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, सगळे आमचे कोस्ट आमी देवाक भेटोवंक जाय. आनी अशें जेजू आमकां सांगता, जीं कोण कोस्ट करतात आनी वजाच्या भारांत काल आसात, म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां जिवीत दितलो, कारण हांव ल्हानवीक आनी दुलोप काळजाचो.
प्रितीच्या भाव भयण जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा असले अडचण हाल उपद्र येतात आमी आमचेरूच घेता आमी देवाक भेटोवंक गरजेचें आनी देव आमकां हातूंतलो सुटोवंक आमकां तो आदार फावो करता जर तर आमी सांता भक्तांचेर नदर मारल्यार कितले तांकां त्रास पडले जायतीं मिरमिऱ्यांची मरणां रोगत वितरायलोलीं तांकां पिडापीड आनी क्रूरपणी तांकां धुमाळो तांकां सोंसचो पडलो हें सगळें कशें सोंसलें काय तेणी इतलें दूख कोंत हें कशें घडीत तांणी सोंसलें कारण तांचे सांगाता जेजू आसलेलो जेजून तांकां गोठाय दिली आमी हे गूण आमच्या ह्या सांता भक्तां कडल्यान जिवंक आनी देखीवंतपणी आमी आमच्या जिवितांत लागू करचें गरजेचें आनी सगळ्यां परस एक श्रेश्ठ गूण जो आमी शिकोवंक गरजेचें म्हणटा तें आमी पाद रागनेलाच्या जिवितांत पळयता जेन्ना हांव पिडेंत आसा तेन्ना म्हजें मन सगळें म्हजेरूच आसता जरी तर ह्या वेळार हांव दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरतां तें एक सगळ्यां परस उत्तम आनी एक वरिश्ठ एक गूण आनी होच पाद आग्नेलानूय केलो ताका एका वेळार खेड्या गांवांत शेर्मांव सांगूंक प्रवचन करूंक ताका सांगलोलें आनी त्याच दिसा तो बरो ना जालो जोरान तो फडफडटालो तरी आसतना तो वचोंक येवजिता ताच्या सांगातांनी ताका सांग तूं आयज विसव घे पूण तरी पूण तो म्हणटा ह्या लोकांक देवाच्या उतराची भूक लागल्या तांकां हें देवाचें उतर दिवंक जाय आनी आपूण जोरान फडफडटा आसुनूय तो वेता आनी तांकां देवाचें उतर तांकां फावो करता तो हो एक गूण आमी आमच्याय जिवितांत आपणावंक गरजेचें आमच्याय जिवितांत जायते हाल उपद्रे आसतात आनी आमकां गोठाय दिवंक हें देवाचें उतर जे परी पाद राखनेल देवाचें उतर दिवंक गेलो हें देवाचें उतर आमकां पेकोवणी दिता हें देवाचें उतर आमकां बुजवण दिता आनी आमी जाणां जेजू ह्या संवसारांत जियेतना कितल्या जाणांक ताणें बरें केलें आपल्या एकाच उतरान ताणें कोण मेलोलीं आसलोलीं तांकां ताणें परत पुनर्जिवंत केलीं इतली पदवी आसा ह्या देवाच्या उतराक आनी अशेंच मारयेनूय उद्गारलें लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता देवाच्यान कांय जायना म्हणलोलें ना मनशा कडेन घोडे घडपाना जावपाना पूण देवा कडेन सगळें घडटा आयज ह्या मिसा भेटेंत आमी वांटो घेतना किरीतपणी हो एक सोयेग सगळे आमचे कोश्ट सगळे आमचे हाल उपद्रे जायते प्रश्न आमचे सगळे आसतले हे सगळे आमी देवाक भेटोवया आनी जेशू जे परी जेजू आमकां म्हणटा म्हजेशी याद हांव तुमकां समाधान करतलो आनी जेन्ना हे सगळे आमी देवाक भेटयता आमचें जिवीत हळू जाता आनी हे सगळे जे हाल उपद्रे आसात अडचण्योंक आमी तांकां फुडो करूंक शकता हीच गोठाय आमकां सगल्यांक आमी मागून घेवया घोडे आयज आमी सगळीं हांगासर आमी जमल्या ह्या पिलारच्या दोंगरार आमी आयल्या जावं आमच्याय मनान घोडे जायते प्रश्न आसतले जायते दूख कोश्ट आमी सोंसता आसतलीं आयज हो एक प्रसंग ह्या वेळार आमी सगळे आमचे ह्या मिसा भेटेन सगळे आमचे कोश्ट आमचे अडचण्यो देवाक आमी भेटोवया आनी देव आमकां गोठाय फावो करतलो जे परी ह्या सांता भक्तांक देवान आपलो आदार फावो गोठाय दिली हे सगळे क्रूरपणी पिडापीड सोसूंक आमकांय देव ताची गोठाय दिवंक आमी मागुया आनी हेंच मन आमच्या मदेन हाडूंक जाय ते फावटी अशें असले प्रसंग येतात तेन्ना आमचें मन चलना सगळें वायटाक सांपडटात पूण ह्या वेळार जेन्ना आमी कश्टांक दुयेंसांक कसलें सांपडटा जाल्यार ह्या वेळार आमचें मन फकत देवाच्या उतरान बरोवंक देवाचें उतर आमकां पेकोवणी दितलीं हें देवाच्या उतराचो उगडास करूंक ह्या वेळार आमकां देवाची जाणवाय मागुया आनी किरीतपणी पाद आग्नेलाची विनवणी आमी ह्या मिसा भेटीन आमकां मागुया आमकां एक गोठाय मेळूंक काळजीदारपणान ते सगल्यांक हे सगळे हाल उपद्रे फुडो करूंक आमकां ह्या मिसा भेटेन पाद रागनेला वरवीं आमी आमची मागणी देवाक भेटोवया आनी देवाचो सांगात आनी गोठाय आमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटेंत मागुया उबी रावया मोगाल बापाक आमी आतां भावार्थान आमची खालती मागणी उबारुया ओदीक करून आमच्या पिडेस्त भाव भयण्यांक पेकोवणी दी म्हूण आमच्या मागण्यांतली आतां आमी मागुया
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेवंतां आनी दूख खोश्ट सोंसतल्या सवय केरीत हुस्को दाखोवंक वेळा वेळार तांकां भेट दिवन देवाच्या उतराच्या आदारान तांचो बोरवासो वाडोवंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. सुगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. ह्या मिसांत बाग येवंक जायती आमची पिडेवंत आनी दुकांत कोश्टवतलीं भावां भयणी हाजीर आसात. बापान तांचे सवय आपली दया दाखोवन तांकां पेकोवणी फावो करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. सुगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. पिडेवंतांक आदार दितोलीं आमची भावां भयणां भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर गोरचीं जी तांचो सांबाळ करतात तांणी पिडेवंतांतल्यान जेजूचें रूप पळोवंक आनी सेवे चाकरेच्या मोनान आपलो वावर करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. सुगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी कोश्टाक भावार्थाचे नदरेन पळोवंक आनी आमी कोश्टोतांव तेन्ना जेजूक एकवटून रावंक आनी कोश्टां उदेशी सोडवण आसा हें भावार्थाचें सोत दिरायेन समजूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. सुगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुगीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सर्वेस्परा देवा भावार्थान केल्ली मागणी दयाळपणी आयकून घे म्हूण आमी मागतांव. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. बेटोनिंग गॅन घेवया. C19 पेज 36. C19 पेज 36. Sulla costatate e sangele cinibate Ata bamba beto duca Uriami storia vana Ingiami somorvita Te tu madun gemun mata Malgoracha masarata Mislum tunge doya kona Ingiami somorpita te tumatun gemun mata Malgoracha masarata Mislum tunge doya kona. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवापाक मानतात तसलें जावन म्हूण मागात. तुमच्या तकलें बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक
आमच्या अनेक उत्सवीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो दयाल बापा, आमच्या जिविताची दर एक गोडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्याच हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचे आकांत आयलो तसो तांकां मेळिल्ले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुसार आपले हात विस्तारून ताणें खोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवंत पावन उगडापें केलें. अशी ताणी तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खोराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वाडवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Awaza togut porgotuya
सुम्यांची आमी औदकाता आमी एकदां शिकले पियेता तितली पावती तूं वैभवानेसो आमी तुझे मोरान परगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीक उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक ताची सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोंत पापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी पापा सिमियो आमारी आदारी गोवणी पापा आनी सगळी आदीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडप. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर तांकां ज्येश्ठ गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बाय घेवन झुजे तिजो पोती बाय घेवन दोर दुता आनी सोड काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jezu sangata, Jezu tai, Povitapnecha ekonan, sorpodvidat Bapa, sorvondonani voivoduka, sasnacha sasna. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन आता आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेक पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसायेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटात ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. जेजूची जिवी कुर्च्यो तेन्ना आमचें कांय जातलें D3 पेज 48.
page 48, D3. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया
प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावं. तुज्या भावार्थाच्या जम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसुया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक बाई मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धोंद्याचेर उपोट बेडसांवां घालची म्हूण आमची कालती मागणी. आयज कॉलेंतान आमचे नोविसीस आयिल्ले आसात. ताणें ही लिटजी आयची केल्ली आसा. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयची मिसाची भेट भेटयलोलो आमचो आदलो सुपिरियर जनरल आनी आतांचो नोवीस मास्टर फादर टोनी लॉपेस, तशेंच प्रवचन केल्ले फादर क्लेनी आनी फादर थॉमस, तुमकांय माई मोगाचो येवकार आमी दिता. आनी येवकार दितना देव बरें करूं म्हणटा आमचे पासो तुमी मागले. देवान तुमचेर, तुमच्या वावराचेर उपोट बेडसांवां घालची. कांय कळोवन्यो मोगाडिश्टानो आमकां एक चावी मेवलेली आसा घराची. कोणाची जाल्यार येवन साक्रिस्टींत मेवची. तुमच्या किरीत इतिहासावां पासत मिसा तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेन बायबल डायरी 2026 त्यो विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांचे शिंगपाक आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची. तशेंच आमच्या फादाग्नेल ऑर्फनेजींत शिंगतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार दिवंक सोदतल्यांक आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवचो. आयज हे मीस सोमतूच 10:30 वरांची मिसार आमी केल्ले भाशेन पिडेवंतां पासत मागतले. तांकां कुमसार करून मीस भेटोवन तेला पवित्र तेलाची माखणी करून तांचे पासत आमी मागतले. म्हणटच तुमच्या जाणट्यांक तुमी हाडची म्हूण आमची मागणी. आमचे व्हडले सेमिनारींत बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीचे ब्लड बँक हांचे सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प चलता. तुमी ह्या बऱ्या कामांक आमकां आदार दितले म्हूण आमी रावता. अंडरस्टँड वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाच्या भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची माहिती दिल्ली आसा. तुमी ते घेवचे म्हूण आमची मागणी. आमचे पिलाचे संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलस कॉल आनी सातोडे वावराटेचो इश्ट जाचेर मिसावांच्यो खबरो, तरणाट्यांक मार्गदर्शन मानेवत आग्नेलान केल्ली विजमितां मेळटात. आमच्या ऑफिसांत भायर कावंटर आसा. तुमी तुमच्यान ते घेवंक येता. वो वर्साक फकत 250 रुपया भरून ते सबस्क्रायब करून आमच्या झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. नोव्हेंबराचे 20 मानेवत आग्नेलाच्या 98th डेथ एनिवर्सरीक ताच्या मनांक सांजे 8 वरांचेर फादर आग्नेल स्कॉलाच्या हॉलांत फ्री तियात्र आसतलो. ताचें नांव बरोवसो आमकां फटयना. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. तुमकां कोणाकूय पेंडॉलाचो कोर्स दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवची. मोगाडिश्टानो, मानेवत आग्नेलाचें नांव घेवन वो ताची फोंडाची माती उदकान पिवन वो ह्या पवित्र जाग्यार येवन जायी त्या झाडांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला, देवाची पेकोवणी अणभवल्या. आयज रितिना फेर्नांदीस वास्कोतान अशें सांगूंक सोदता. हांव बरी पासार जायनासलीं देखून वैजाक मेवलीं. वैजान ECG आनी स्कॅनिंग करतच सांगलें की म्हज्या किडनींत फातर आसा आनी 2 शिरांनी ब्लॉक्स आसात देखून ऑपरेशनाची गरज आसा म्हूण. हें आयकून म्हजेर आकांत आयलो. मानेवत आग्नेल म्हाका सदांच आदाराक पावता म्हणटच हांवें मानेवत आग्नेला लागीं विनंती केली, ऑपरेशन नासतना म्हाका बरें कर म्हणून. दुसरे फावट ECG आनी स्कॅनिंग करतच सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. हो व्हड उपकार मानेवत आग्नेला वरवीं देवान आमच्या जिवितांत केल्लो आसा देखून मानेवत आग्नेलाक दिन वाचता
आनी बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक मागता. होय मोगाडिश्टानो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. जेजून म्हणलेलें आसा, तुज्या बावार्थान तुका तारोन मेळटलें. आयज आमी आमचीं तेसावां, आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमच्याय जिवितांत आयिल्लीं दुयेंसां घेवन ह्या पवित्र जाग्यार आसतना आमचो बावार्थ जागोवया आनी ह्याच बावार्थान आमची मागणी मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी केलीच भाशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळचे खातीर मागतात. तरी सगलीं ते साव एकठांय करुया आनी हे वेळार आमी सगलीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. इश्टानो, पिडीवंताचेर मागणे मी सोमतोच इगोर्जींत आसतले. दुसऱ्या मिसाक आयलेल्या लोकां लागीं आमी मागता मातशें भायल्यानूच रावची, कित्याक पेंडोलाचो जायतो चेंज करपाची आसा, जायतीं कोदेलां काडपाची आसात, फाटीं फुडें व्हरपाची आसात. म्हणटच जी दुसऱ्या जाणट्याच्या पिडीवंताच्या मिसाक आयलेली आसात मातशें भायल्यानूच रावची. आमी पयलो हांगा एरेंजमेंट करतले, उपरांत तुमी भितर येवपाक आमी मागता तुमची थंय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. दुसऱ्या मिसाक आयलेल्या लोकां लागीं मागता मातशें भायल्यानूच रावची. आमकां जाय तो